नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबराआधी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. आमदार आर्लेकार आणि बाबूचे एकमेकांचेर ड्रग्साचे आरोप. ॲक्शन घेतली ना जाल्यार कागाळ. दामूक पक्षशिस्तीचे पडला. गोयची परवाना विर्यात उलयलो. मोठ्या पावसाक लागून फाल्यां शाळांक सुटी. 2 दीस ऑरेंज अलर्ट. झाडापेडा कोसळपाच्यो घडणुको चालूच. रस्ते उदकापोना. आतां मेरेन 40 इंच पावस. आदिवासी समाजा बरोबर रक्ताचे नाते ना, सामाजिक नाते. रक्ताचे नाते आशिल्ले आयले गेले. मुख्यमंत्र्याचो नाव नासतना गोविंदाक थोमणो. तवडकाराचो नॉन बीजेपी बाण. आदिवासी समाजाच्या सबलीकरणाक फुडली 3 वर्सां 79,000 कोटींची तरतूद. केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री म्हणटा समाजीक उदरगतीक मोदी सरकार सदांच फुडे. दिवचल 70ली दादागिरी पळयल्यार पोर्तुगीज परवडले. नी सरकार शेतकारांक सरकारान सोपयले. जमनीची मालकी ना. विजयाचो दिवचले जनता दरबार. आणि सांकवाळ वाठारांत एलपीजी चोरांचे रॅकेट. सिलिंडरांतलो गॅस रित्या सिलिंडरांनी. नागरी पुरवण खात्याचे धाडीन 1032 सिलिंडर, 60 ट्रक जप्त. खबरो विस्तारान. बीजेपीचो आमदार प्रवीण आनी आदलो आमदार बाबून केल्ले ड्रग्सांचे आरोप पळयल्यार गोंय खंय ड्रग्स कॅपिटल जाल्ल्यान जमा. खासदार विर्यात उलयला. 8 दिसां भितर मुख्यमंत्री दोगांचेरूय ॲक्शन घेना जाल्यार पुलीस कंप्लेनीची काँग्रेसीची शिटकावणी. दामूक पक्षशिस्तीचे पडला. गोंयचे न्ही आरजी म्हणटा ॲक्शन जायना जाल्यार डीजीपीक बरयता. पेडणेचो आमदार प्रवीण आनी आदलो आमदार बाबून केल्ल्या वक्तव्या उपरांत विरोधकांचो सरकाराचेर फार. सदांच रेस्पेदान आमी पेडणेच्या लोकांक एड्रेस करता स्वाभिमानी पेडणेकर म्हणून. आनी तांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा फ्रीडम मुवमेंटान. काल अशे ड्रग्जाचेर एकामेकाचेर आरोप घालून लॉ एंड ऑर्डर खंय पावला ते एक्सपोज करून म्हाका दिसता काल स्वाभिमानी पेडणेकारांचेर अटॅक केल्लो आसा. 2 जाण एकामेकाचेर आरोप घालता. डायरेक्ट एलिगेशन ऑन सीएम. एकटो म्हणटा एकट्याचो चेडो इज डिलिंग विथ गांजा. दुसरो म्हणटा कितें पुडियो बिडियो कितें. दीज आर कोड नेम म्हाका दिसता इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रग्स. आनी त्या खातीर आमी म्हणटा आयज तर टुरिजमाचेर असर पडला गोंयचेर जाल्यार ह्या बीजेपीच्या लिडरांक लागून. गोवा हॅज बिकम अ ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया. आयज तेच स्थापित करून दाखयतात. श्री दामू नायकान सांगला तांकां मेंटेन डिसिप्लिन. कितें चल्ला ते भितरले भितर करा, भायर हाडनाका म्हूण. आरजीपी म्हणटा कारवाय जायना जाल्यार डीजीपीक बरयता. जेन्ना ही स्टेटमेंट करता आतां 2 दीस जावन गेले अजून पर्यंत जो गोंयचो डीजीपी आसा जावं थंयचो स्थानीक पीआय आसा ह्या स्थानीक पीआयन अजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशनाक तांकां आपोवना. पळयता पणजेचे ऑलमोस्ट 5 इन्सिडंट जाले. पणजेन गांजा मेळटा. आतां गांजा सिटी डिक्लेअर करपाची उरल्या कित्याक प्रत्येक कडेन गांजा 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 म्हटल्यार हितून कळोन येता की हे सगळे शामील आसा. आनी ह्या बीजेपी जी संस्कृती राखतले आमी संस्कृती फुडें व्हरतले म्हणटा ते फक्त गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा. ह्या आमच्या तरणाट्यांक आमच्या तरुण पिळगेक आमचे भुरगे आसा तांकां काबार करून उठलेले आसा. किमान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय बेग्यानच्या बेग्यान. दोगांकूय आपोवन इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. खंय खंय सायट्स आसा गांजा सायट्स आसा गांजा कोण सप्लाय करता हेंचे कडेन आपोवन तांकां घेवपाक जाय. आमी ऑब्वियसली कंप्लेन फायल करतले दोगांचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. ह्या दोनी जो प्रवीण आल्लेकर आसा जावं दुसरो आजगांवकर आसा दोगांचेर कित्याक दोगांचेर इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय. तांकां आपोवन थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय खंय गांजा मेळटा तो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयान उटंगार फुडले 2 दीस पावसाचो ऑरेंज अलर्ट म्हूण गोंय वेधशाळेची शिटकावणी.
झाडां पेडां कोसळपाच्यो घडणुक्यो वाडल्यात. न्हंयांक हुंवार, रस्ते उदकापोनाक. गोंयांत आतां मेरेन 40 इंच पावस, 24 वरांत 7 इंच पावस. पाड्ड्या रस्त्यार उदक, माड्डोळा घराचेर झाड. कारवाराय उटंगार पालसणां कोसळटात. फुडले 2 दीस पावसाचो ऑरेंज अलर्ट म्हणून गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. झाडां पेडां कोसळपाच्यो घडणुको वाडल्यात. न्हंयांक हुंवार, रस्ते उदकापोना. हांव आतां मारगांव टू केपें रस्त्यार आसा आनी हो रस्तो पाड्डे हांगासर बुडला. कित्याक कुशावती रिवराचें उदक वयर सरलां आनी हांगा पाड्डे हे वर्सा वरी जशें बुडटा तशें आयजूय बुडला. आतां मारगांव टू केपें वचपाचो रोड कंप्लिटली बंद आसा. आतां मोद्या रस्तो वयर काडा थिंगा तितलो पार्ट बुडलो ना आनी हे सायडीन सकयल आहा आनी ते सायडीन सकयल आहा. आनी आमी तेमकां जेन्ना ते काम कोताय तेन्ना इन्स्पेक्शन आयलें तेन्ना आमी तेमकां कलवट घालपाक सांगलोलें. जे मेन जी कलवट जाय थिंगा तेणी कलवट घायलें ना. सो आतां आख्खे पाड्डे बुडला. सो आख्खे पाड्डे बुडला आनी चड बुडलां सारकें. आतां ते सायडी हांवें पाड्डे मुळसां ती कोरयात म्हणटा ते सायडी ते लोकां भायर सरपाक मेळना. मागीर तशें गुडीर लोक आहात त्या लोकां थंय केपें वचपाक मडगांव वचपाक ते सायड कामां वचपाक मेळना केपेंच्यानी. आमी हे लायटीन आतां लोक कामां वचपाक तो सगळो पळय ब्लॉक जावन वयला. इस्कॉल ना कांय ना. कितले वर्स जाले आमी सांगता हे मातशें हें करा तें करा. रस्तो वयर काड म्हणला ते. आतां रस्तो तेणी वयर काडला पूण उदक भरपाक तें भरलें. रावता हांगा हे रात्री 4 हे झाड पडलें हांगा आनी आमी जवळ जवळ 4 ते 5 वर भितर अडकून फॅमिली दोनूय फॅमिली भितर अडकून पडल्या. मागीर फायर ब्रिगेड आयले तेंच्यांनी आतां आमकां हेल्प केल्या. दुसरें म्हणजे 2 गाडयो आशिल्ले नेवे गाडयो ते डॅमेज जाल्या. जवळ जवळ पत्र्याचे शेडी आशिल्ले, खांब आशिल्ले, पक्के खांब आशिल्ले तेय पडल्या. हांगा जवळ जवळ लाखभराचें लुकसाण जाल्लें आसा. आणि हो जो हांगा फ्लड सिच्युएशन प्रत्येक फावटी तयार जाता न्ही ताजेर सोल्युशन हें काडपाक जाय. आनी आयचे तारखेन आतां फुडें आतां हय आज बुट्टी सुरू जाल्यार फुडें आनी कितें जायत. कारवार तालुक्यांतल्या कुद्रा धरणा वयल्यान कोडसळी धरणा कडेन वचपी रस्त्याचेर कोसळ्ळें पालसाण. गिरी शेतांनी उदक भरला. रस्त्यारूय उदक, झाडां पडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयभर मोठ्या वाऱ्या पावसाच्या अदमासाक लागून शिक्षण खात्यान भुरग्यांची सेफ्टी मतीन धरून शाळांक सुटी दिल्या. शाळेच्या शिक्षकांकूय सुटी आसतली, मात जांकां ट्रेनिंग आसा त्या शिक्षकांनी ट्रेनिंगेक वचपाचें. तांकां सुटी ना. भुरग्यांनी उदक भरता तसल्या सुवातींचेर खंय वचचें न्ही, घरातूच रावचें म्हूण शिक्षण खात्याची एडवायझरी. उटंगर पावसाच्या फाटभुंयेर फाल्यां शाळांक सुटी, शिक्षकांकूय सुटी. सो ऑनरेबल CMाक हांवें तें सांगलें आनी डिसिजन वॉज टेकन की फाल्यां इन द सेफ्टी ऑफ इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट सेफ्टीक लागून पावस पडटा म्हणून न्ही, थोड्यांचें एक हें आसता की भुरग्यांक पावसाची संवय जावपाक जाय. पावसाक लागून अशी सुटी अशी ही न्ही, पूण कितें जाता रस्ते बी बुडल्यात आनी ते येता वता आसतना भुरग्यांक किंवा इवन टिचर्सांक मातशी रिस्क आसूंक शकता, स्पेशली सकाळी बेगीन स्कुलाक वता आसतना. त्या खातीर कन्सिडरींग सेफ्टी आमी फाल्यां सुटी डिक्लेअर केल्या टिचरांक आनी भुरग्यांक. सो भुरग्यांची 1st to 10th मेरेन, नर्सरी ते 12th मेरेन. गोंयची धरणां अजून भरिल्लीं ना. सध्या लोकांक उदकाचो धोको ना. लोकांनी काचाबूल जावचें न्ही, WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. धरणां भरल्यार लोकांक आदी अलर्ट दितले, उपरांतूच उदक सोडटले म्हूण मंत्री सांगता. साळावले आनी हणजूण धरणाचें उदक सोडल्यार खंय लोकांक हुंवाराचो हुस्को ना. गोंयची धरणां अजून पुराय भरिल्लीं ना. तिराळी धरण ओव्हरफ्लो जाल्यारूच लोकांक हुंवाराचो हुस्को आसता. अजून तिराळी पुराय भरुना. उदक सोडपाचें जाल्यार लोकांक आदी कळयतले म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकाराची म्हायती. पावस म्हणना फुडें जुनांत किंवा जुलयात पावसाचो सारको एकदम चड कहर जाता. म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आनी त्यामुळे मागीर आमची धरणां जी आसा पळय न्ही ती नॉर्मली सगळी जुलय म्हयन्यांत फूल जाताली. ते मागीर तिळारी डॅम आसूं किंवा आमचे साळावली आसूं किंवा एखादी अंजुना आसूं. आतां साळावली डॅम बी आसा पळय न्ही किंवा अंजुना डॅम आसा त्या उदकाचो विशेश हे ना, भंय आसना चड मोठे प्रमाणांत. पूण तिळारेची जी आसा पळय न्ही त्या उदका संबंद मातशी आसता. कित्याक लागून ताजी कॅचमेंट एरिया चड. आतां पर्यंत हांवें जी चवकशी केल्या म्हाका म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे अजून तिळारी डॅम अजून भरूना. अजून भरपाक ताका टायम आसा. पूण तरी आसतना आमचो चीफ इंजिनियर जो आसा पळय सालेलकर ताणें सर्क्युलर काडिल्ली आसा आनी सगळे इंजिनियर जे आसा पळय त्या भागांतले कॅनल ऑफिसर सगळे पळय तांकां सगळ्यांक अलर्ट केल्ले आसा की खंयच्याय वेळार समजा एखादी उदक सोडपाक जाय जाल्यार तांणी त्या परिसरांतल्या लोकांक एक हिंट दिवपाक जाय, जाणीव दिवपाक जाय. कॅचमेंट एरिया जसो पावस पडटा त्या प्रमाणे ते दिवचे डिसिजन घेवचे.
ताजे मदीं म्हणजे हिसपान ते थोडं उदक सोडटलें पूण फूल जाले नंतर समजा उदक भरपूर पावस पडटा जाल्यार मागीर उदक थोडें सोडचेंच पडटलें आनी तशी भिवपाची गरज ना पावस जरी चड पडलो भिवपाची गरज ना इतलेंच कितें आसा की आमी उदका पासून मातशें पयस रावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आदिवासी समाजा बरोबर म्हजे रक्ताचे नाते ना, सामाजीक नाते. रक्ताचे नाते आशिल्ले आयले गेले. मुख्यमंत्र्याचो आदलो मंत्री आनी आमदार गोविंदाक थोमणो. सभापती तवडकार म्हणटा बीजेपीच्या सरकारान खात्याचे अस्तित्व दिसले. बीजेपीन ग्राउंड केले मात भलतेच बॅटिंग करून गेले. धरती आबा जनभागीदारी मोहिमेचे कार्यावळीन दोगूय उलयताले. मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्याचेर वादग्रस्त विधानां गेल्या उपरांत आमदार गोविंदाचेर शिस्तभंगाची कारवाय करून मंत्रीपदावेल्यान देंवयलो. ते उपरांत आमदार गोविंदान मुख्यमंत्री सभापती आनी एसटीचो फुडारी तवडकाराचेरूय फोग काडलो. ह्या घडणुके उपरांत खात्याची पयली कार्यावळ. मुख्यमंत्री सावंत सभापती तवडकाराचे गोविंदाचेर अप्रत्यक्ष फार. भारतीय जनता पार्टीचो खरो DNA जर कितें म्हणशी DNA जाल्यार तो ट्रायबल DNA आसा जेणे करून ट्रायबलाच्या पर्यंत पावपाचें काम हे फक्त भारतीय जनता पार्टीन केलां. म्हज्या ट्रायबल भावा बरोबर म्हजे रक्ताचे नाते आसचे ना आनी रक्ताचे नाते आसलेले आयले आनी गेले पण माझे सामाजिक नाते त्यांच्या बरोबर आसा, मनांतल्यान त्यांच्या बरोबर आसा हे महत्वाचे आसा. आनी कोण म्हणटा की ट्रायबला खातीर हांवें खंय कांयच करूंक ना म्हणून म्हाका खबर ना. घडये कदाचित 10,000 एप्लिकेशनां पेंडींग आसली. हांव ट्रायबल मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हाका खोस भोगता 3,500 लोकांक आतां पर्यंत ट्रायबल सनदी दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत जालां. प्रत्येक म्हज्या ट्रायबल भावाची जेन्ना समस्या जाणवता म्हाका दुखता, मनांतल्यान दुखता. ताजी ती समस्या सोडोवपाक जाय. ताज्या घरांत जर एखाद्याक टॉयलेट ना जाल्यार ताका टॉयलेट मेळचो. ताज्या घरांत जर एखाद्याक नळ ना जाल्यार ताका नळ मेळचो. ही म्हजी कळकळ आसा, ही म्हजी तळतळ आसा. सभापती तवडकार म्हणटा भाजपाच्या ग्राउंडार खंय भलत्यांनीच बॅटिंग केल्या. जेव्हाचे 2012 जेन्ना गोंयाक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयलें आनी मनोहरभाई त्या मुख्यमंत्री आयलो त्या कालखंडाक जे आसा न्ही ह्या आदिवासी कल्याण खात्याची सारखें अस्तित्व जें आसा की आमकां गोंय सांबाळयलें. आज केन्ना खीव येता की म्हणजे आज इतलें जर फिल्ड म्हणजे एखादो ग्राउंड जर कोणें तयार केला आसत जर जायत जाल्यार तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ग्राउंड तयार केलो. इतले हाचेर ताजेर बॅटिंग करपाची ताजेर सिक्स मारपाची जबाबदारी कोणाची? आमची न्ही. आज मध्येच कोण तरी येता हळूच की जेणे ताजें अस्तित्वच ना तो येता बॅटिंग करता वता म्हणजे त्या कीव येता. आनी त्यामुळेच आमची जबाबदारी म्हणजे जे ह्या सरकारशी संबंधीत आशिल्ले आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदिवासी समाजाच्या सबलीकरणाक फुडली 3 वर्सां 79,000 कोटींची तरतूद केल्या. फंडाची शॉर्टेज ना. समाजाचे उदरगतीक जाय तो तेंको दिवंक केंद्राची तयारी. केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जॉयल ओराम उलयलो. सांग्यार धरती आबा जनभागीदारी मोहिमेच्यो कार्यावळी. आदिवासी समाजाक सक्षम करपा खातीर फुडल्या 3 वर्सांत 79,000 कोटीची तरतूद केल्या. फंडाची शॉर्टेज ना म्हूण केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री उलयलो. सांग्यार धरती आबा जनभागीदारी कार्यावळ. पैसा का कमी नहीं, 79,000 करोड़ हमारा बजट है ये 3 साल में खर्चा करना. आप जितना काम करेंगे हम उतना पैसा आपको देंगे. कि मुख्यमंत्री नॉर्मली ट्राइबल मिनिस्ट्री को रखते नहीं है, लेकिन इस विभाग को स्वयं मुख्यमंत्री रखना ये मैंने देखा नहीं है और ये प्रमोद सावंत जी ने किया है, इसलिए मैं बहुत जोर से उनको बधाई देता हूँ. फॉरेस्ट राईट क्लेम ह्योय बी म्हणजे दर कार्यक्रमात जेन्ना जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना तेन्ना फॉरेस्ट राईट सनदी दिवपाचो कार्यक्रम तो आज आमी हांगासर दवरला. ट्रायबल भुरगे जर 10वी पास जाले आनी 11वी आनी 12वीक वता आसत आनी 12वी पास जाल्या उपरांत विद्या लक्ष्मी योजनेच्या अंतर्गत ताका 25,000 रुपया डायरेक्टली FD तेज्या अकाउंटाचेर 10वी पास जावन दवरता. ते 25,000 रुपया ताका डायरेक्टली आमी 12वी पास जाल्या उपरांत दिता. ज्या भागा भितर आदिवासी भाव भयणां रावतात ह्या सगळ्याच जाणांक त्याचो लाभ मेळपाक जाय. आनी ह्या सगळ्या जाणांक आमी जर म्हणटा आसत की 2047 भारत देश हे विकसीत राष्ट्र आनी हे विकसीत राष्ट्र ज्या वेळाचेर जातलें अशा वेळाचेर ह्या देशांतलो एक सुद्दां मनीस फाटीं उरूं जायना. आमचे धरती आबा म्हळ्यारच भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती ह्या वर्सा आमी सेलिब्रेट करता. आनी
15 नोव्हेंबर या दिसा ताचो समारोप करता। जो सभापति है जिन्होंने पिछली बार पूर्व मंत्री ट्राइबल के होते हुए उन्होंने 24 जो स्कीम्स की है उसको सही ढंग से अंत तक और अपने आखिर का जो कोई अनुसूचित जमाती के लोग हैं, परिवार है, उनके तक पहुंचाने का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। इसीलिए आज गोवा बहुत ही आगे बढ़ रहा है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात। तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस। घरा घरांनी पंचामृता। कृपा हेयर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। 30 दिसां भितर जुंता हाऊस बिल्डिंग खाली करून 2 ऑगस्टा पयलीं एक्शन टेकन रिपोर्ट दिवचो म्हूण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची सामान्य प्रशासन खात्याक अर्द। PWDन बिल्डिंग धोक्याची जाला म्हूण स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट दिल्लो। सेफ्टीच्या नदरेन अर्द। दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांतली दादागिरी पळयल्यार पोर्तुगेज परवडले, मात हो सरकार न्ही अशी परिस्थिती। विजय दिवचले उलयलो, शेतकारांक सरकार खंय सोपोवंक उठला, जमीन मालकीचो इश्यू आसा। लोकांनी मांडिल्ले विशय विधानसभेन गाडपाचे विजयाचे उतर। सत्तरी दिवचल तालुक्यांतल्यो कागाळी आयकूंक दिवचले विजयान दरबार घेतलो। विजय सरदेसायाचो दिवचले जनता दरबार दिवचल आनी सत्तरीचे लोक दरबाराक आशिल्ले। सरकार शेतकारांक सोपोवंक उठला, पोर्तुगेज बरे आशिल्ले न्ही सरकार अशी सध्याची परिस्थिती। दोनूय तालुक्यांतले आमदार बीजेपीक दसल्यात म्हूण विजयाचो आरोप। म्हळ्यार दिवचलच्या आनी सत्तरीच्या तालुक्यांतले की सर्वसामान्य मनशाक चड करून जो शेतकरी आहा आनी जो त्रास जाता ताका सरकार कांयच कसलोच आदार करूंक सोदना। जमनी मालकी हक्क जो आहा जमनीचो जो कितले वर्सां मेळूंक ना, जो पुर्तुगेजांनी कितें एक आल्वारा म्हणून दिल्लो तो तांकां जो मेळूंक जाय आशिल्लो तो अजून मेरेन मेळना। मया म्हणल्यार मया कब्जिगात जाल्ल्या हेचे इवॅक्यू प्रॉपर्टीचे सोल्युशन मेळटा। नवे रॅकेटां म्हणटा ती सरकारान जमनी अलॉट करून युनिवर्सिटीज, म्युझियम कसले कसले नवे प्रोजेक्ट्स हाडपाचे केल्या। जे प्रोजेक्ट्सांचे इम्पॅक्ट समाजाचेर जातलो की पुर्तुगेज परवडले पूण हे न्ही असो आमी सारांश घेवं येता। कित्या खातीर? कित्याक जो हॅरेसमेंट आज लोकांक जाता की तूं ह्या कोर्टान वच, ह्या मामलेदारा म्हऱ्या वच, थंयच्यान ना जाल्यार हायकोर्टान वच, हें जे आमचेच लोकांक आमचे लोकप्रतिनिधी सांगतात वो ऑफिसर सांगतात, हाजेर आवाज उठोवपाची गरज आहा आनी हांव आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करतलो। आतां हो हे दोनूय जे तालुके आहा हांगा गोंयचो नंबर 1 आनी नंबर 2 दोगूय आहात, प्लस सगळे आमदार आसात ते सारके बीजेपीचेच वो बीजेपीक सारके फेविकॉलान चिकटलेले आमदार आहात। इतले आसून हांगा लोकांचो छळ इतलो जाता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी। रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर राखणे म्हणत बांदिल्ल्यान हरमल भटवाडी रस्तो बुडलो। वणटीक लागून खंय उदकाक वचपाची वाट बंद जाली। यो वच करतल्या गाडयांकूय बरोच त्रास जातालो। आमदार जीत आरोलकार, उपजिल्लोधिकारी, PWD आनी WRDच्या स्टाफान स्पॉटार वचून वणत मोडून उडयली। हरमळ भटवाडी रस्त्या कुशीक इल्लिगल एन्क्रोचमेंट दिश्टी पडलें। ह्या एन्क्रोचमेंटाक लागून खंय रस्त्यार उदक सांठवल्लें, उदक वचपाची वाट बंद जाल्ली। आतां फावती एक्शन घेतिल्ली आसा म्हूण आमदारान सांगलें। इन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेंटाक दिल्ल्या आनी ते आयडेंटिफाय करप चालू आहा। आतां मेजर आमचो MDR रोड्स जे आहा तितके एन्क्रोचमेंट PWD एरियन आहा ते आमी ऑलरेडी आयडेंटिफाय करप चालू केला। हालींच डायरेक्शन येयला त्या प्रमाणे डिपार्टमेंट आपली जबाबदारी घेतलेली आहा आनी इमिजिएटली ते काडपूय जातले आनी हेच्या फुडें बाय नेक्स्ट सीजन जे एन्क्रोचमेंट आहा PWD एरियन PWD जाग्यान ते इमिजिएटली काडटले। असले कितें जातकीर खंय सोमतो खात्याचेर आरोप येता। खात्याची हातूंत कांय चूक ना, चूक लोकांची म्हूण जीत उलयलो। हांगासर डिपार्टमेंटाची मिस्टेक ना, कोणाची मिस्टेक हांगासर स्थानिकांची मिस्टेक आहा जे तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केला। PWD जाग्याची
हांगासर एनक्रोचमेंट करप ऑलरेडी ऑनरेबल हायकोर्टाचे इन्स्ट्रक्शन्स आहा, डायरेक्शन्स आहा की एनक्रोचमेंट जेतके आहा ते काडचे म्हणून. तरी आसतना हांगासर जर हे ब्लॉकेज करूंक लागले, आतां पावस इतलो पावस पडटा आनी तुमी पळयतात सगळें उदीक भरलेलें आहा आनी उदीक भरला हे रिजन फक्त हांगासर जे एनक्रोच केला आनी ब्लॉक केला, जे पारंपारीक उदीक वचपाची वाट आहा ती बंद केल्ली आहा. ताका लागून हो एंटायर स्ट्रेच आहा तो उदकान भरला आनी उदकान भरल्या कारणान दोपारभर उदीक जाता हांगासर, रस्तोय पिड्ड्यार जाला आनी हेका लागून इमिजिएटली काल डेप्युटी कलेक्टराक इमिजिएटली हांगासर यो म्हटलें. हांवूय हांगासर प्रेझेंट रावतलो, सरपंचूय आसतली आनी हांगासर इमिजिएटली ऑन द स्पॉट एक्शन घेवपाक जाय म्हटलें. आयज हांगा स्थानीक आमदार PWD, WRD, डेप्युटी कलेक्टर हांच्यांनी सगळ्यांनी मिळून एक्शन घेतलेलें आसा स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. नागरी पुरवण खात्याची टीम भारतीय पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियमाचे अधिकारी आणि वेर्णा पुलिसांक घेवन सांकवाळे बेकायदेशीर सिलिंडर भरतल्यांचेर धाड. सिलिंडराचे वजन कमी सापडले. रॅकेट खंय भरिल्ल्या सिलिंडरांतलो गॅस खाली सिलिंडरांनी भरताले. 1032 सिलिंडरां सयत 60 ट्रक जप्त. ते गॅस सिलिंडराचे गॅस काढून खाली अर्धे करून दुसऱ्याक दिताले आनी आपलो दुसरे हितून घालताले. अशें गँग आशिल्लें. ते गँगाक सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान तें धरलेलें आसा आनी तेजी फुडली कारवाय जातली. हें आसा पळय लोकांक ते इतले वर्स हें करताले ते सापडले आतां आनी फुडें लोकांक गॅस म्हाका दिसता फूल मेळटलो. लोकांक हे कमी करताले ते काडटाले कंपनी बरें येताले पूण हे मदीं अशे जे एजंट आसा हे एजंट काडटाले मदीं अर्दे आनी दुसरो सिलिंडर घालताले. सो तेज्या लागून सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान राती अलॉंग विथ BPCL आणि HPCL आणि वेर्णा पुलीस आणि एक रेड कंडक्ट केली आणि राती तांकां एक जवळ जवळ 7 गाडयो हांगा म्हणजे ओपन एरिया पिकॉक व्हॅली हांगासर सांकवाळ हांगासर मेळ्ळ्यो आनी तांणी थंय पळयलें की जे एक मशीन लायतात आनी जो LPG सिलिंडराचे जे लिक्वीड आहा ते काडटात आनी ते खंय तरी दुसरे कडेन वापरता आनी सिलिंडर जो आहा तो अंडर वेट करून अशे पद्दतीन ते परत लोड करतात गाडयेन आनी ते सिलिंडर मागीर ग्राहकांक सेल करता म्हणून. सो हे सगळें लक्षांत येतकूर जे पुलीस वेर्णा पुलिसांक कळयलें आनी तेंच्यांनी जवळ जवळ 7 गाडयो ज्या सेल केल्ल्यो आसा आनी त्याच प्रमाणे तांकां सिलिंडर अरावंड 1025 सिलिंडर तेंच्यांनी तांकां मेळ्ळे. तितूंतले तांकां 132 सुमार डॉमेस्टीक सिलिंडर आहा ते अंडर वेट मेळ्ळे. त्याच प्रमाणे 18 सिलिंडर जे आसा कमर्शियल ते अंडर वेट मेळ्ळे. सो तेणी सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान रितसर FIR केल्ली आसा वेर्णा पुलिसांक आनी सद्या ज्यो गाडयो आसा त्यो वेर्णा पुलिसांनी अटॅच केल्ल्यो आसा. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बस स्टँडार जमतल्या लेबरांचो त्रास जाता म्हूण दिवचलकारांचे शिष्टमंडळ पालिके मेरेन. लेबर दिसवड्यांच्यो कितेंय रेटी लायतात. तंबाखू खावन पाकिटां थंयच उडयतात. बायलां भुरग्यांक उपद्रव. तिवरे माशेल पंचायतीचे अर्दी प्रमाण दिवचल नगरपालिकेनूय लेबर रेजिस्ट्रेशन करून घेवचें म्हूण मागणी. CO म्हणटा सगळे करूया. मायग्रंट लेबरांनी बस स्टँडार घाण करून दवरल्या म्हूण दिवचलचे लोक नगरपालिकेंत पावले. हाचे पयलीं खंय 2 फावटी तांच्यांनी पालिके कडेन ह्या विशयान कांय मागण्यो घातिल्ल्यो. लेबर चौक जो आहा बस स्टँड एरिया आयज टेम्पररी बस स्टँड जो केला आनी बस स्टँडाचें कामूय चालू आसा. थंयसर जे लेबर जमतात तांचे जर रेट्स पळयशात तुमी जाल्यार आयज ऑल ओवर गोवा 700 रुपया अनस्किल्ड लेबराची चालू आसा. अनस्किल्ड लेबर आयज ती हांगासर 1000, 1200, 1500 तोंडाक येता ते सांगतात. जाय तशी दादागिरी करतात. हाचेर कोणाचेच कंट्रोल ना. दुसरी गजाल तेंचे ज्या पद्दतीन थंयसर ते सकाळचे जमतात थंय जर पयशा एक तर बसी टर्न जावपाक प्रॉब्लम आसा. पार्किंगूय थंयच चलता बॅक सायडीनूच आनी थंयसून जी स्कुलाक येवपाक वचपाची भुरगीं बायलां जी आसा तांकां खुबसो प्रॉब्लम जाता. थोडेशे गॅदरींग तेंचे आसता बस स्टँडाच्या ऑपोजीट तितून चेडवांक बायलांक थंय त्रास जाता आनी तंबाखू भरपूर पॅकेटां थंय पडलेलीं आसता. तिसरी आमची फावट आयज भितर म्युनिसिपालिटी हे 3दा आमी येवन सुद्दां आमची मागणी पूर्ण जायना. तिवरे पंचायतीन केला तशें दिवचलच्या पालिकेनूय मायग्रंट लेबराचें रेजिस्ट्रेशन करचें म्हूण लोकांची मागणी. हाचेर उपाय काडटले म्हूण खंय पालिकेच्या COन सांगलां. तिवरे मोरगांव मार्शल पंचायत तांच्यांनी एक अशेंच इनिशिएटीव घेवन एक हे घेतला रेजोल्युशन पास केला. तांच्यांनी 700 रुपया लेबरांची रेट जी आहा पळय ते तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनी ह्या पंचायतीन हेतून हे केला की
700 रुपया अनस्किल्ड लेबराची रेट फिक्स केल्या आणि त्याचबरोबर त्यांनी सांगला विथ व्हॅलिड टेनंट व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट जे आसा हे घेऊन प्रत्येक लेबरान त्या पंचायती अंडर रजिस्टर जावचे 5 रुपयाची फीस तांच्यांनी दवरला. सो हेच उदाहरण घेऊन आयज आमी म्युन्सिपालिटीच्या सीओ कडेन ही मागणी केल्या की ज्या तरेन त्या पंचायतीन हे रेजोल्युशन पास केला तशें म्युन्सिपालिटीनूय हे रेजोल्युशन पास करचें. आयज येवन सांगला की ह्यो सगळ्यो मागण्यो आमच्यो पूर्ण करता, थोडोसो आमकां टायम दी म्हटला. पळोवया कितें जाता तें आनी म्युन्सिपालिटीन हेचेर जाता तितले बेगीन ताबडतोब हाचेर उपाय काडप गरजेचें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.